गोय सरकाराची दीनदयाळ भलायकी येवजण गोयच्या खासगी हॉस्पिटलांक परवडपाची ना अशी चडशी प्रायव्हेट हॉस्पिटलां म्हणटात. मात दोतोर ही गजाल कॅमेराचेर उलयनात. आदल्या सरकारान चालीक लायिल्ल्या सुवर्ण जयंती विमो येवजणेक खासगी हॉस्पिटलांनी असोच विरोध केल्लो. ह्या सरकारान केल्ल्या नव्या दीनदयाळ विमो येवजणेचे तांकां सध्या तरी कांयच खबर ना म्हूण गोंय खासगी हॉस्पिटलांची संघटना सांगता. गोंयांतल्या प्रायव्हेट नर्सिंग होमाच्या डिरेक्टरीचें आयतारा प्रकाशन जालें. सरकाराच्या दीनदयाळ भलायकी विमा येवजणे विशीं गोंयांतल्या खासगी हॉस्पिटलांक सरकारान विस्वासांत घेवंक ना अशें असोसिएशनाचें म्हणणें आसा. I am not aware what is the present status of Dindayal Yojana. Last SEBI scheme, this is an official statement. The Swarn Jayanti Bima Yojana we had opposed because it was not viable for us. गोंयांतल्या खासगी हॉस्पिटलांक नर्सी मेळनात. त्या खातीर सरकारान नवें नर्सिंग स्कूल चालू करचें अशें असोसिएशनान मागलां. The nurses, there is a shortage of acute shortage of nurses in the private sector, and for this we need a more production of nurses in the government nursing school. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आनी देवेंद्र गांवकार. मायमोळेच्या तळ्यांत गटार तुंबून उरिल्ल्यान जळारांनी लोकांचे हाल केल्यात. मायमोळेचे तळें कितलींशींच वर्सां जालीं हुस्पुना. कांय बिल्डिंगांतली सिवेज भितर सोडटात. शेतांनी आनी बाकीच्या सुवातींनी कोयरांच्यो राशी पडल्यात. खांब्यावेल्या लायटीच्यो वायरी लोंबकळटात. ताका लागून ल्हान भुरग्यांच्या आनी जनावरांच्या जिवाक भंय म्हूण लोक बोवाळ मारतात. आमदार खंय वेंचणुके उपरांत एकदां दिशिल्लो. उपरांत लोकांनी आमदाराचें तोंड सुद्दां पळयलें ना. मायमोळेचे हे तळे आनी शेत पळयात. गटारान कशें भरला ते. कुशीकच्या बिल्डिंगेतले लोक थंय गटार सोडटात. शेतान कोयराच्यो राशी पडिल्ल्यान जळारां जाल्यात. घरांनी कॉयल लायना जाल्यार रावपाची मानसुकी ना. हळशीक सोडटा, लोक हाडटा पटले ते उडयता थंय हाडून हळशिकेचे कसले कचरो शेत जाला न्हू हें कचरो उडयतात. आमी विचारले मागीर ती हें करता तुमकां राखूंक सांगला हें जाता तें उलयतात थोडी. हे ज्यो आमच्यो कॉर्नर मिटिंगेक सुद्दां जर एमएलए हांगा जे पयलींचे सुद्दां येयल्ले तेंच्यांनी सुद्दां हांगा सांजचे जेन्ना मिटिंगेक गेले आवय तुमी कशें रावता काय म्हणटाले इतल्यो स्किम्सां चालता म्हणून. आनी आयज पळयत हे आमी इतले त्रास काडटा सारके आमचे मायमोळे न्हू ही जी एरिया जी सगळी आहा पळय ती सगळे भरपूर हे सांजचे इतले जळारी की एक प्रत्येक घरान मॉस्किटो कॉयल लायले शिवाय कोणाक येनाचें ना. ऑल आवट हें सगळें ते लायता आनी सगळे खूब त्रास जाताय. कितलींशींच वर्सां जालीं रस्त्यावेल्यो लायटीच्यो वायरी लोंबकळटात. कितें बरें वायट घडचे पयलीं आमदारान फुडें सरून कोयर आनी लायटीच्यो वायरी जाग्यार घालच्यो म्हूण लोक मागतात. आमचे मायमोळ्यान कोण येवन पळयना. हे इलेक्ट्रिसिटी वायरी सुद्दां हांगासर हात लायला असो धाकट्या भुरग्याचो धरीत न्हू हांगासर हात लागतलो. हेका कोण पळय सुद्दां ना. हेचेर मातशें लक्ष घालचें आमदारांनी मातशें पळोवचें मायमोळ्यान कितें तरी पळोवचें मायमोळ्यान आसा म्हणून. हांगासर कोणूच येना पळोवपाक. मेन म्हणटा ते वायरी आनी हांगासर कचरे कुंडी ते मातशें साफ करपाचे. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. घेवया एक विराम.